हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुनु बैसनु सोफारिनी दोनु ताटी मारनु हशा अकादमी कार्यक्रम नम्म टीवी पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. नमस्कारू. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्म टीव्ही संघात मिळणं तुमगेल मुखार आम्ही घेऊन येत तसंच आज आपास सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 आमकां ह्या कार्यक्रमाक शक्ती दिलेलो आसा. अरुणा मसाला रुची आनी विश्वासाक अनेक नांव 1980 लोगुनूची आनी ह्या कार्यक्रमाक आमकां आदार दिला आयडियल आईस्क्रीम तशीच भद्रावतीच्या 2 स्टार संतोष रायस आनी लव मार्थ ब्युटी सोप तशी कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश आनी 1000 लायट्स आनी अमृत नोनी. तुम्ही आत्ता पळत तसले एक विषय कसा म्हळ्यार एक मनुष्य मस्त श्रीमंत जावन आसता नंतर खंयची एक प्रारब्धान ताका मस्त कश्ट येता जाल्यार ताका खंयचे रितीर आमगेल्या समाजान पळोवका तागेल्या ಒಟ್ಟು हास्य केल्यार कसं जाता ह्या पुरा कॉन्सेप्ट आमी लेखलात आनी तुमगेल्या मुखार तशी कोण दाखयताची आनी आमगेल्या निर्णायक तांकां खुशी करताची म्हणून आनी कोणी न्हय तुमगेल्या मुखार आज येवच्या कसाची विश्वनाथ भट आनी पंगड तांकां कार्यक्रमाक स्वागत करुया. ताजे किंवा फुडें आमगेल्या कार्यक्रमाचे महानिर्णायक आमगेल्या रंगभुमीचे मेरू पर्वत म्हणत कासरगोडू चिन्ना तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. तशी आमगेट आसाची आनी 2 निर्णायक एक सतीश नायक माम हाचे तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत तशीच हेनरी डिसिल्वा माम तुमकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत कोरनो. आमगेलो आसाची कोंकणी साहित्य अकादमीचे राज्याचे यजमान जावन अशे डॉक्टर जगदीश पै माम तुमकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत कोरनो. आतां पळोवया विश्वनाथ भट अँड टीम तांगेले हास्य तुमगेल मुखारी सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2. सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980. सो ह्या एपिसोडान तूं अनेक टीम मस्त एक चांग कोर्नु हसे सुचाक रेडी जावन आयलीं ती. सो तांगेले घेवया आम खंयची गांवां दुखून आयलीं ती आनी तुमगेल्या टिमाचें नांव कशी? आमी कोडयलचेची आमगेल्या टिमा नांव म्हगेलें नांव दवरलां विश्वनाथ भट आनी पंगड आनी आमी फुडले फर्स्ट सिजनान ते पार्टिसिपेट केला. तशी 2 गडे सुनकाडी यूथ ऑफ जेस बिजेलेले सांतू तांतो रनर्स प्रायज घेतला. आज आमी आमगेले समाजाचे म्हणून कोंकणी म्हणल्यार भाशेर एक प्रीत दवरून आमी कॉम्पीट करूं आयल्याची. सो आयचे एक स्किटाचे थीम कसन जावन आसा एक सेंटेन्सान आमकां कळे सुचाक आमगेल्या श्रोत्रांक? वय एकलो सावकार जेवण आशिल्लो दुर्बळ जाता दुर्बळ तागेले एक प्रारब्ध म्हणत तो म्हळ्यार ताका म्हळ्यार उद्योग येना प्राय जाल्या चेडूं विदेशांत आसाची बापसूक तांणी पळयनाची तशें देखून ताका तागेले एक दोस्त ताका आदार जावन एक जीवन वता तागेलें. सो आतां कितले एक एक्सायटेड जावन आसा ती तुमकां स्टेज रेडी जावन आसा. सो कशी एक करता म्हण सांगून एक प्लॅन्स आसा तुमगेले? आतां आमकां म्हळ्यार आमगेल्याची कोंकणी अकादमीन करत देखून आमी जालें तितलें आमगेले हें दिवचे प्रयत्न करता आसा आमी कितले बेश्ट दिवचे जाता की तितले आमी बेश्ट जावन दिताचे. हॅलो पांडवा हां का कसं सांग हां कशें जेवचें मरे तें कशें जेवचें तुका बायल मेळ्ळ्या धूव मेळ्ळ्या मार्केटा लागीं तांणी तें सांगा न्ही तूं केकला मात्र इतले खोरज्यो इतलें वर्स लागून हांव पत्रडा पान विकता ते बंबयचे मागीर दिवचे आशिल्ले हांवें जाल्यार तुका हांव 10 रुपया उणी करून दिला कशें जालें दुड्ड मागशी दिवका पत्रड मागशी घेवन यो मागीर दुड्ड दिता. मिगेले असलनातील व्यारू आज सर्व कडेन बिल्डींग जावन पत्रडा पान करबेव आंबडो तशेंच कोट्ट्या पानां पातोळी पानां पुराय मिल्ले निमगिताची पण माम खंय आसल्यार एका हांडी वेत म्हणून म्हाका
त्या मालत मायल इतला नकून करबेव सबीत मायल इतला नकून एक कडगी तशी रात मायल इतला नकून पत्रड्या पानं अशी तांणी म्हाका दिताची हांव लेबर मात्र घेवचें घेतिला लागी आज एक व्यार सूर करता वेंकटरमणा एक बोणी कर देवा एक पड दी देवा जगा ए जगा ಒಗ್ಗ ಉಂಟಲೆ ಒಗ್ಗನೇ ಅವ್ ತುಕ್ಕ ಪೈಲೆ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಸಾಗೆ ಮುಳುಂತೀನಿ हो कसं मका जग्गा म्हणा पैता हक्क शिकयता राब मनमाम अरे जगा कई तो त्यारा ಇಲ್ವಾ तेरक सोडू जातो मम्मा वीर व्यंकटेश तेर सोडची म्हणारी वीर व्यंकटेश गोविंद गोविंद मरी मनमाम तू वय पडच ना आता कसं रे कोरोना नव्हे हा. काय कोरोना हा. व्यार येना दार येना कोणा काही मिळू ना बळावरी हांव मन नाही आवई जग नाही हांव पत्रडा पन्ना आव गुरपूर गंपाल गज्जा बळावरी तू कसं म्हणला पत्रडा पन्ना पत्रळे पान हा. त्याची कत्र राहील मम्मा दिव्या मिळत वा दिव्या ज्याला री मिगेल पूत हाडू गेला हा. आता तांग पत्रडा पन्ना अर्थ न्हू आता प्रशस्त घेऊन येता 5 मिनिट भितर जयत मम्मा यो बैस जय जय विषय उरलया जय, बैस कसं त्या एक विषय गोसू तुका हा आमगेल्या वटराची कमल माय हा 10 मास्क जाऊ का हा हा एक पण माम 100 रुपये मिळत वा म्हणाले वय मम्मा तू मास्क कट्टाय ना वा वय दिले हा 10 मास्क दूर दिले हा हा कडे पळयता दुसू हा तीन तिघाल ना ती का कमला कसं बांधला या वैरी हा या कोरोनाक न्हू पण वय ना वा मागीर सकल कशाला बांधला सकल त्यांच्या डाग पात दळोत कडरा डायपर सरलेले खर्च वनातला रे म्हणाली हे देवा म्हणलेकले जेवत मम्मा तू गेलाय वट्राची विमाला विमल नाही रा ती तेकडचितलाच राय हा. ही कमल राय कमला कमला फोन आयलो हॅलो सुलोचनी वा केल्ली वेगुळा तळाशणी 3 कासांच्या सुलोचनील बाम म्हणून उलयता रंगाणी म्हाक मट्टी गुळ म्हणून गट्टी गुळ दिला वाय ते गट्टी गुळ दाडान गोद झुकोन वाडो असतो कपूत दाडाई कसं मम्मा सौकी वापर रे सुलोचन राय हा ती मगे क्लासमेट ओ हो ती गेला बापसन 4-5 वर्ष आत नाका म्हणून आलोचन करून तर जालेल रे ती तशी ती सुलोचन म्हण नाव दवरला आलोचन कोर नु सुलोचन जलल नो हो जावेत मम्मा म्हणा बरं तुगल पू तू अत्यता बैस बैसा ना. एक बोणी करण्याशी वचू नका बैस आत नो देवा आईल बळा डान्स काय गेल डान्स केतना काही म्हणना डान्स काय गेल डान्स चा ಡ್ಯಾನ್ಸ್ मेगल पाय ಡ್ಯಾನ್ಸ್ इतला भितर पान करताना मुई भितर रिगून कंक काही मग चापला म्हणून मका होत ना वा डॅन्स काय डॅन्स कसं विघ्नाईल रजना तुका कष्ट म्हणता ना तू रात मायल इतला तो दिगेल बम ना सुणी सोडणे एक वाय तीन सुणे कशी पुणी कोर नु आत्ता म्हणल्यार पान घेऊन वांचून वरल्यार वेंचून काताल म्हणल्यावरी हांव धांवन आयला अयो मा काय ना पळय असं ना, रजना पळय, सुणा ना. असं आता तो येऊन 15 मिनिट जाल्या ताका एक 2 कार्ड पान दी हा. आणि तशी ते कळल्यान तुला पळय एक उंडू दिरा दिताना दिता बैसा
अना हां ये मामा खंकी येऊन पळयला खीर वो गजेंद्र शणाय अम्मा टीव्ही जावे तुला जना तो अना हा. वो संदर्शन घेता उयवा गजा ಹಾಂ संदर्शन करतो रे तू ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪುರ ಯಾಂಚಿ ಕಮ್ಮಮ್ಮ मी गेले एक पत्र पन्ना वेळाचे एक संदर्शन करेन ना कंची विचार मामा हा खंयची विशय रे हा? पत्रडा पन्ना पन्न म्हणा रे हां गाव गावान गावागावान पन्न पन्ना रे पन्न पन्नारी पन्नाल नाव असं जयत मामा पण मग पुरसदार कर तुमची एक सोडू जातो पन्ना ये पन्ना अयो देवा त्या पुकिट मा मायलो उचला उसळी कपलाक अयो एनएसी ना आणि जुटता अरे पन्ना हा या अरे पन्ना. किटमाम या या बरं हा तू त्या कल्याण माय कंचन म्हणे पान दिला रे कसं गेलं ते कोरजू म्हणून बाब घालत रे उयवा अरे तुका 50 दुड्ड डाऊन दिलेलं ना तुका उय तुगेल पुत्ता नोच नोपाचे गेला की 4 काटा दुड्ड घेतला की तो कांपो कंचो हांव तल्ला तुला दुड्ड घेतला म्हणून सांगू विसरला कशाला दुड्ड घेतला म्हणून सांगू विसरलो आ असो त्या वडना हांव तुका दितलो तें आयता घ्या 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 कशाला दुड्डी आहे कल्याण मागला ताण घेतली न्हू त्या दुड्ड घ्या नाक रे आसो किट मा मातसो बैस 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 तू बैस गजा पळेलो जत्न ओ मिगेल कास दोस्तू किट माम म्हणू ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ हक्क कंगी पळेलो जत्ता 1 गंटे बुडा कंगी पळेला का कई ಮಾಮ ಕಂಕನಾಡಿವಾ हा पचनाडी बच्चनाडीने कोंचाडी आ कंकनाडी मक्षी गेटार ओची मेळलो एरा वाच एरा पन्ना हा कसा शाक रे काळ्या पास सुकता माक उद्दा पिव करे अरे हा तुक जायवा लक्का अंग भरपूर असणवा मामा जावेत मामा पत्र डब्बांना वायर करतो तुम्ही बिस्लरी होता की पितावा काल 4-5 कडेन वाळडी कशील रा कसं त्या वाळडी का हां 5 कडेन आशिल्ल्या तश देखून हो 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 कसं काही पन्ना वाळडी का म्हणले 5 कडेन हा वर्षिक वे वर्षीक नाही वाळडी का हा आता कळ रे ए पन्ना हा आमक सध्या कसं येणार रे असं कसं परा पुंडाल दुवे का 12 तारीख वाळडी कुंड गेल्व केदान बारचार पुंडाल तू एक 12 तारीख वर्ल्डिक मिळाल रा ओ कोण रे क्रीडाता गजा, गजा. कसं म्हणलं ताणे पुंडाल दुवे का 12 तारीख वाळडी का आ दुवे वाडी को एकी चेली असपा जावो पन्ना हा येऊच म्हणे मोडी नवरे होय. आणि आम्ही कसं करच रे उपास की म्हणून नव मोठी त्याला कसं येईल मामा मोडी गेला वाळडी के ना मुंजी ना हां मग रे हा तू बरचे कसं त्या बाईंची उद्दाक कसं पन्ना मोड्याक बरच्यान तू बाईंची उद्दाक म्हणलाय आणि गोड्डा होता आणि गोड्डा अयो, पडको देवा. त्यान गती मामा मक्क वेळ झाला आवेता ए राप रे बाळा हा. एक उंडू कावून वच घ्या कंची उंडा वर्षी घातली 12 ताराजा ची अरे पन्ना चारक तापलो की म्हणून तापलं नाही कोपलं असं अरे पन्ना तुगेल पूत कैस रे देखपणा आप्पाई रे बुक्क पळून निप्पो मेसला हा. कल्याण माईला दुड्ड घेतील म्हणून भिल्ल तो हा. ताका पै सीतराम पै की गेलो सीतराम पै नाही रमण पै आ रमण पै की जेवण गेला वाढना वच आमगे ना. हो यार जना कसा ना किट मामाईला पड रहा किट मामाईला वाया नमस्कार किट माम तुगेल भूत ना मग ओय. बरं तू कल्याण मायल घेतील दुड्डाच पळा ओय. तुगेल अण्णा दिला येता मग अण्णान सांगितलंय ना वय 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 कसं काही
हांव सांगिल्लें ना खंय आ शास्त्र बरें पण ना पाय कसले आस रे आमकां पाय एकादश न्हू हा तो रिंग शिवाय जेवणाक म्हाका भरपूर जात्रा म्हणजे प्राण रे मी गेले एकादशी हो दुवादशी शिवाय मुगा कशी आसतले जात्रा म्हाका हा एकादशी शिवाय कसं पण ना म्हाका कान ऐकता मी गेले खुशाल ना म्हाका गेले बरें बाळा हंगे रे यार हंग कसं मामा तो कसले नंतर आणि तुम्हाला बहीण आहेत मामा मला जन्म येताना पाय्यान आयलो जन्मा येणी आयला न्हू रे येताना पाय्यान भायर आयलो बरें बाळा घे कसं मामा ते बट्टा मला अंगडी वचून न्हू आईस्क्रीम का येता हाना घेवची वाय गे 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 कसला अन्नाला निमगिता अन्नाला निमिनस कंचे मुखारची नामा आनु मिगेल ओडू असा की मारे म्हाका ऐका न्ही हा पण ना तुगेल पूत ना चांग वयता बुदोवन हांव ताका नुटयाची पट्टींग कांपू म्हणलें विचारलो ताका बिश्टो नाका येता वत्ता ना पय येता अशी वता येता अशी यो येता अशी यो येता मालगाडा देश करून बैस येता राबा कसं म्हणलं तुला मनमाम कसं केले मनमाम तुम्ही कसं केलं हा कसं केलं कंचे म्हण पन्न दिला मामा कसं ना कुर्जू आहे हा कुर्जू करजू हा बा लायक पान दिला म्हणला ओ बार लायक मामा हा पयरी आमगे ते सोयरी येवन आशिल्ले तांकां दळीत आनी पत्रड केलं मामा ते पत्रड कसं पत्रड गिब्ब्यार दवरला तशी लोडी लोडीच्या भितर वतस मामा वयल्यार मात्र वाय हा लोणी मामा त्या पत्रड पाना विषय असो आनीक म्हाका एक विषय राब रे हा ते सोयऱ्यान निमगी न्हू तुका पान हो वय मामा ते अमेरिका वरू तांकां अमेरिका वय धा काटू दा काडजाय काही आजी जायना आणि? आजी जायना पायी पायी वय वय आज इतला नको आज जायना ते पायी पायी ते अमेरिका वच्चा विदेशाक जेव्हा हा आज जायना आणि पायी त्यांनी पर वच्ची काही अमेरिका का वल जाय. त्याच्यावर ओढना आमगेल पान आमगेन पान विदेशाक होय विदेशाक विमानारी विमानारी असं या पन्न तन्नी वरच्या तुम्ही काय वच्चा देश विदेशांत आमगेल पन्ना नाव पावला पन्न म्हळ्यार होय मम्मा मागिरी हा कसं सांगू वस्तूक म्हळ्यार तूं तावळी त्या विषयी एक निमगूच आशिल्ला त्यांची उडकच ना आता येयला राबा बैसा बैसा माम हा ते पयरी तुमगेला दोस्त किट माम पळा तो केप्पो वय केट पळय तक्क कसं मामा त्या संगनातील कडन वर्षिका वच्चिके बार तेरा वच्चिके कसं तगेला अंबे पल्लो बंदिल कड वच्चिके कसं ना मान मर्याद कसं ना काशी सोडला काय वा गजा कसं म्हणलं तू कसं मामा किट्ट मम्मा तितले ससार करू नका इथं तो आमगेलो आप्त मित्र हो हो एक टायमार तो एक गांवांत तो सावकार जेवण आशिल्लो होय बा ताण केलें तितले दान धर्म ह्या गांवांत कोणेय करूं ना होय बा मामा हावस नातील चेडूवांक हावस नातलारी हा अवसोल स्थाना राबोवन त्या दोन चेडूवांक फूलशे पळोवन शिक्षण दिवन आज त्या दोन चेडूवां विदेशांत आसाय आज तांकां आन म्हणला ससार जड वस्तू जाल्ला आनी मात न्हय आमगेल दोस्त आमगेल तसो दोस्त आशिल्ली निमित्त आज तागेल तोंडार हांसस राय कित मामाल तोंडार हांसस होय मामा उडगास दवरी जायत मामा हांव सर्वांक सांगचे कसं म्हळ्यार रे आमगेले सर्व जनांनी कुटुंब ಒಟ್ಟು मेळणो प्रितीन आसूं मलगड्या गौरव दिवन ಒಟ್ಟು आसूं तुमी आसा सर्वांकय आसया वटेरी मारगड्यांक केदाय विसर नाका वटेरी मलगड्यांक केदाय विसर नाका एक लेडी तुमकां सेरसील म्हण जाल्यार ताका एक बॅलन्स जाता की म्हूण म्हाका दिसता कित्याक म्हळ्यार चेल्ल्यो समेत आंगस अर्द्यार घालून दारल्यार रोल करताची तुमकां एक केलें म्हणजे आमकां एक पळोवच्या खुश जाता मात्र न्हय आमकां एक सो तुमगेले ते पंचस एस्पेशली म्हाका कोरोना त्या निमित्त कांय करूं ना ते रैम भारी लायक आशिल्ले आनी एक कसं मारी
मस्त आलोचन कोण ती चेल्ली जाल्यार निमित्त तिका सुलोचन म्हण नांव दवरलें म्हण सो असले भारी लायक ಕೆಲವು पंचस भारी लायक जाला सो आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ पंचस ॲड करायची सो मुखा वयल्या शोक तुमकां एकदम फायनल आवचून तुमी ते एक प्रायज विन जावका म्हण मी गेले काश येया हसया सीजन 2 हसया सीजन 2 इतली वेळ पळयलीची विश्वनाथ भट आणि पंगड तांगेल्या कशी जाल्ले हास्य म्हूण निमगुव्या सुरवेश जावन सतीश अण्णा लागीं कशी जाल्ल्या विश्वमल टिमाचें एक प्रदर्शन टिमा नाव सांगता की विश्वनाथ भट त्या नाव दवर न्ही तांणी म्हळ्यार यजमान नावार एक टीम चलता असं म्हणून तुम्ही विश्वनाथ नाव भट. दवर येतं पक तांकां खोशी येता आनी प्रतिभा पंत्यात्ताची तांकां नाव दिल्यार तांणी त्याच नावार आनी येवचे पंत्यात्ताची म्हणून नाही नाही लायक जाला कन्सेप्ट लायक जाला आनी ॲक्टिंगय पुरो जाणाले लायक जाला बट म्हाका आनी काही लायक ಸ್ವಲ್ಪ डायलॉग आनी हें दिवी तशी म्हण म्हाका दिसता त्या मारी सो डॅन्स प्रिय म्हण सांगून बट माम खंय जाल्यार आमगे सत्ताक बट मामन एकल्यान ते दिवले सूत काडू आसा आमच्यान कोणाच्यानी तशी जायच ना आमी लागीं कोणें येतलो मात्र बट मामाला ते एक कसलें ना सो डॅन्सा विशय तांगेले तुमकां हॅट्स ऑफ आनी डायलॉग आमगेले विश्व मामाले भारी लायक जाला आनी फुडली तुमगेले परफॉर्मन्स ಕೆಲವು वर्स फुडें हांव पळयले आसा सो हाची पशी लायक करची कॅपॅसिटी तुमगेले ग्रुपा आसा सो प्रॅक्टीस ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाल्शें दिसता बट पुरा जाणांनी डायलॉग प्रकाश नायकाले लायक जाला सो प्रती एकल्याले रोल लायक जाला सो तुमगेले ते पंचस एस्पेशली म्हाका कोरोना त्या निमित्त कांय करूं ना ते रैम भारी लायक आशिल्ले आनी एक कसं मारी मस्त आलोचन कोण ती चेल्ली जाल्यार निमित्त तिका सुलोचन म्हण नांव दवरलें म्हण सो असले भारी लायक ಕೆಲವು पंचस भारी लायक जाला सो आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ पंचस ॲड करायची सो मुखा वयल्या शोक तुमकां एकदम फायनल आवचून तुमी ते एक प्रायज विन जावका म्हण मी गेले काश देव बरें करो देव बरें करो आतां टिमाचे हर एक तुमगेलें नांव सांगून एक तांकां इंट्रोड्यूस करता हांव म्हणेल गजानन शाणे म्हणून हांव सेल्स रेप म्हणून आसा इलेक्ट्रिकल सेल्स हांव प्रकाश नायक म्हणून रंगभूमी ಸ್ವಲ್ಪ काम करता हांव विश्वनाथ भट म्हणून सांज देखून म्हाका संगीत आनी नाटकांत बारी अभिरुची तशी हांव म्हगेले जीवन पर्यंत ह्यान तो भाग घेवपाक म्हाका मन आसा हांव सुरेश भट म्हणून कॅनरा बँक आशिल्लो आतां रिटायर्ड आतां पुरो देवालय भजन हे डॅन्स अशी अंतू नाटकांत पुरो एक आसक्ती आयले म्हाका तशी पुरो तें मलगड्याल आशिर्वाद देवालय तशें जावन इतलेंच मुरळी मामाला ಗೊತ್ತೋಸ್ ಜನಕ್ಕೆ तशें हांव हेनरी मामाला एक अभिप्राय घेवया ओवरऑल हे प्रोग्राम बरें करून तुमी केला तुमकां सगळ्यांक म्हजें अभिनंदन प्रत्येक जावन इल्लोसो आमसोर केल्ल्या बरी दिसतालो म्हाका तरी आनीक मुखार एक तुमकां तें सुदराप करियेत एक केदाळ्या उडास दवरूंक आमी जाय आमी खंयचे एक प्रोग्रामाक आमी सजेस्ट करता आसतना असले प्रोग्राम उतरा फाटल्यान जावं दी एक्शन वायज जावं दी आमी एक कॉमेडी लोकांक हांसोंक कित्याक 15-20 मिनटां मात्र आमी दिता जाता तितल्या लोकांक हांसोंक दिल्यार आनीकय सोबोंक आसा कित्याक आजकाल लोक हांसोंक आस येता तांचो भलायकी बरी उरता हातूं जायते आसा तरी आनीकय वस्तू इम्प्रूवमेंट करियत म्हणले एक म्हजे अभिप्राय आनी हातूंय खेळिल्ले आमचे कलाकार आसात तांणी इल्लीशी उमेद दिवन न्हय एकल्याचें जावचें न्ही तुमी चारय जाणांनी सांगाता मेळोंक जाय आनी एकामेकाक डिस्कस करूंक जाय आनी कॉमेडी करची जाल्यार आनीक लोक आसूं आमी आनी कितें करियत एकामेका तुमी अभिप्राय घेवंक जाय थोडे अभिप्राय आमी बायतावन घेतल्यारय चलता कित्याक तातूंत कसलें तर ल्हानपण जायना कित्याक आमी कितलें बरें परफॉर्मन्स बरें दिता गी तितलें लोकांक आनीकय रुजता आनी चड लोक तुमकां वळखूंक सुरू जाता आनी तुमचें नांवय सगळ्यांनी गाजोवन आसता कोंकणींत तुमी वावर करता आसतना हें भोवमुख्य जावन आसा देखून हांव तुमकां प्रति एका कलाकाराक हांव विनंती करतां तुमी एकामेकाक मेळून एक आनीकय बरें खंयचें प्रोग्राम तुमकां दिवंक साथ जातालें आनी तें मुखल्या
एपिसोडाचेर तुमकां साथ जाल्यार तें दाखयचें म्हणून म्हजी विनंती. एनी हांव विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू धन्यवाद. देव बरें करो. डॉक्टर जगदीश पेमाम. तुमगे कॉन्सेप्ट भारी लायक आशिल्लें. आयच्या प्रस्तुत समाजाक तें एक मादरी जावन आशिल्लें तुमी एक विशय घेतला. आज एक संजना मरी आमगेले आवसपास पळयताले उणी गेली ती अबलाश्रम, विधवाश्रम, वृद्धाश्रम हें पुराय सिरसीत आसा ती. हें एक्चुली अबलाश्रम, विधवाश्रम हें पुराय आमगेल संस्कृती न्ही ती. आमगेल संस्कृती कशें म्हळ्यार आमगेल मलगड्याक, आमगेल अण्णाक, अम्माक, आज्याक, आमी घरल्या आमी पळोवक आमगेल घराच्या अन्याक आश्रम हे सरसूच न्ही. एकलो मंत्री आशिल्लो खंय तो विधवाश्रम ओपनिंग करून गेलो खंय. उलयता उलयता ताणें राजकारणी माईक म्हणल्यार ताणें रब्बोच ना. उलयता उलयता भारी स्पिरिट म्हणलो खंय. हें भारी खूश जालें म्हाका विधवाश्रमात तुमी मन केलें म्हणजे हांव आनीक ताका फंड्स दिता तितलें मान्य. मी सद्याक मी बायलेक हें सेरसीता आमल खंय. कशाला म्हणटा असं म्हळ्यार आज एक आवसो 10 जाणां चेडवां व्हड करता आसता ती 10 जाण ओट्ट जावन एक आवसो पळोवचे रेडी ना. हें जोक्स न्ही, हें फॅक्ट. जाल्यार खंयची एक हास्यान खंयची एक गंभीर विशय तुमी मॅसेज दिवचे येता. खंयची कोरोना एक तांणी सिरियस मॅटर कशी मॅसेज दिला तशीच हास्य मुखांतर एक गंभीर विशय तो मॅसेज दिवचे येता. तुमी त्या प्रयत्न केला आनी मुखार ताजें विस्तृत जावन तसो एक कॉन्सेप्ट घेवन मुखारसी आहा ती. तुमकां बेस्ट ऑफ लक. देव बरें करूं मागता. 2 उतर लभयत. धन्यवाद. देव बरें करो. आतां आमगेले महानिर्णायक कासरोड चिन्नण्णा. विश्व ಬಳಗವೇ विश्व ಬಳಗ अभिनंदन. लायक एक धन्यवाद. सब्जेक्ट तुम्ही हे सब्जेक्ट कसं क्लायमॅक्साची एक सांगतोय विश्वमोग कसं मॅसेज दिवच्या वत तू सांगान तू. म्हळ्यार एक मम्माक हांव पळयल्या तांणी रिच फॅमिली आशिल्ली फुडें. आतां तो तें एक परिस्थितीर आसा तें पळयलें हांवें. तें पळोवन हाका पळोवन एक बरयलां कशें जायता म्हळ्यार आजी आमगेले हांगा आसा तो वीटी रोडान तूं आसा. एका टायमार तांणी व्हड सावकार जेवण आशिल्ले केलो जेना गोतना तसल मनशाल विशय हगूर जावन उलोवच्यानच म्हणलेले एक सब्जेक्ट वाटेरी मालगड्यांक केन्नाय विसरना. आमगेले गौरव दिवका उजवाड सिनेमाचे पद ते मुरलेले पुरा व्यवस्था. आनी एक कसं म्हणल्यार एज इज नॉट द क्रायटेरिया ऑर लिमीट. हे तुमगेले आर्टिस्टांक पळोवन हांव शिकिल्लें तें. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ म्हाका प्राय जाल्ले म्हूण सांगून म्हाका कांय कुडवना म्हूण सांगून घरकड बसता लोक आसांची. तसल्यान तूं 71 वर्सां प्राय जाल्लेले आमगेले भटमामू एक्ट करता, भजन करता, डॅन्स करता म्हणटना आमगेले तसले प्राय जाल्ले आमी कितले कितें जाणा म्हण. सो आमकां तुमीची स्फूर्ती वेदर यू आर एन अ बॅड एक्टर ऑर ए गुड एक्टर ऑर ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट तूं तुमगेले प्राय विसरचे खातीर इतलें पुरो करता न्हय. मागीर ते सरस्वतीला सेवा कोरका म्हूण देवाले मागता पळय. असल आर्टिस्ट आमगेले कोंकणी तसं म्हूण सांगू का आमकां अभिमान आसा. आनी एक विश्वमामाल प्राय हांव निमगिना 70 कितें निमगिना म्हळ्यार हांव सुडेका सांगला प्राय क्रायटेरिया न्हय म्हणून तुमगेले उमेदी तुका दूर दुखून पळयतना आमकां भक्त कुंभार अशें दिसलें. म्हळ्यार तूं हे स्किट्ट कोर न्हू असले जावका जाल्ले एक स्क्रिप्ट रायटरान कोंकणी भाशेन तूं कशी बरयता म्हळ्यार आमगेले दोळे येदूर आशिल्ले कॅरेक्टर्स घरकडे येवन बरोवका आनी आमगेले फ्रेंड्सांक गेले ते चर्चा करका आनी ताका एक ड्रामेटीक टच दिवका. तशें करता 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 गेले म्हळ्यार चर्चा जाल्ली शिवाय हे स्क्रिप्ट जायना. इम्प्रोवायजेशन म्हणटा ताका. इम्प्रोवायजेशन केन्नाय एक घट्टी स्क्रिप्ट दिता. इंग्लंडान तूं एक थिएटर ट्रेनिंग कॅम्पान तूं पुरो आर्टिस्टा बसोवन डायरेक्टरान खंयचे सब्जेक्ट दिनी काय एक स्किट करायची म्हणून पुरो जन तोंड इंटरनॅशनल ॲक्टर्स पुरो जन ओट्ट जेले एक 7-8 जन कसं सब्जेक्ट सांगना अशी त्यांनी कडेर ताण म्हणते डायरेक्टरान काणी एक तागेले बुड्स काणू स्टेजार उडयले काय यू कॅन स्टार्ट म्हणलं काय एक ॲक्टर न्हू ते बुड्सा विशय मी गेले एक बुड्स सांगले आनी एक बुड्स मेल खंय गेले तावळ दुखून हांव सोदिता असं म्हणून सांगून ताण ते आन्यक लायलो ते तुगेले नाही दिसता ते पै एक तळ्यांत पडला तागेलो म्हणून केन्ना तळ्या पडलो अशी जावन 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 ते एक बुड्साचे सुत्तू एक गंभीर जाल्लें एक नाटक ते स्किट तयार जाता. म्हळ्यार तुका इम्प्रोवायजेशन म्हणटाची आमकां हेच जावका म्हणून कांय ना हेच सब्जेक्ट दवरून अज्जा पशीचे हांगा तुका आनी खंय अंदाज केल्यार तुका स्क्रिप्ट करूं साध्य आसा म्हूण लेखता. मागीर जाल्ले भितर आनी खंय तुमकां टायम आसा टीम लायक आसा एक्टर लायक आसाची तुमी बैसून डिस्कस कोरून हज्जा पशी एक बेस्ट परफॉर्मन्स इतना आई हैव सीन ऑल ऑफ यू ऑर वेरी गुड एक्टर्स खंयचेले कोण एकलो चेड एकलो उणी म्हणना वेरी गुड एक्टर्स जाल्यार मी चंद कोण करायची मुखा वयले अका
एक लेडी तुमकां सेर्सील म्हणून जाल्यार ताका एक बॅलन्स जाता की म्हणून म्हाका दिसता कित्याक म्हळ्यार चेल्ल्यो समेत आंग्स अर्द्यार घालून दारल्यार रोल करताची तुमकां एक केलें म्हणजे आमकां एक पळोवच्या खुश जाता मात्र नाही आमकां एका काणयेंत एका गौरी मायेक हाडी येत नव्हता जी मध्यंत कसले कोरेत आमकां स्क्रिप्टस म्हणून मागीर तुमगेले तसले आमकां कितले लेडी कॅरेक्टर्स मेळटाचे कसले जाल्यार मी तर आजी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीन आनी नम टी व्ही त्यांनी नमक टी व्ही आनी ಒಟ್ಟು ಸೇरून असेल एक चांग काम केला इट इज ए हिस्ट्री सम म्हणका जाल्यार इट्स एन हिस्ट्री इन द कोंकणी फील्ड नो बडी हॅज डन सो फार म्हाका गोत आसता म्हणून लायक काम जाल्या निमित्त आमकां बरी येवन हांगा पंचायतीक मारलेले तसले स्किट करून जे म्हणचे जबाबदारी युत जावन बेस्ट अशें परफॉर्मन्स दिवका सगळी लोक पळयता आमगेले कोंकणीक कशी तुळू स्क्रिप्ट पळयता की भले तेलिपाले आज कितले जन तांतू रोल केल्लेल्यांक पुरो 100 शो 60 शो मेळ्ळेले भले तेलिपाले आर्टिस्टांची आनी काही गट्टी जाल्लेले स्क्रिप्ट केल्यार अकादमीकय ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕೈ ನಾವೆತ್ತ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ आज सगळे जगत्तांतू अत्यंत श्रेष्ठ भाषे म्हणून सांगून नाव घेवचे साध्य असं देव बरें करो धन्यवाद देव बरें करो तुम्ही येद्दोळ पळयत आसली ती विश्वनाथ भट्टांनी तांगेले एक तंडाचे एक परफॉर्मन्स मस्त लायक करून हसायले आनी मस्त एक विषय समाजाक कळयताय हाडले सो कसं सांगता माम कशें जालें तुमगेले एक परफॉर्मन्स आयचे आमकां बारीक खुशी जाली एक कर्नाटका कोंकणी अकादमी हातूंत भागवहिसूच म्हळ्यार एक चिल्लर काम न्ही जाल्यार तितले बेस्ट दिवचे कितें तरेचे आमी आयलेचे जाल्यार आमगेले प्रयत्न केला तशी आमकां महानिर्णय जावन आशिल्ले कासरगोडचीन मामांनी आमकां लायक करून मार्गदर्शन दिलां आनी मुखारसून कशी करीत तुमी टिप्सय दिला तशीच सतीश नायक मामाने तांणी आनी डॉक्टर पै मामाने आमकां लायक करून तांणी मार्गदर्शन दिलां त्या खुशी येता तशें देखून आमी तांणी सांगिल्ले तशे टिप्स आनी तांगेले त्या मार्गदर्शनारी हाज्या बशी बेस्ट दिवच्याक आमी नॅक्स्ट एपिसोडांत करताची तशी आमकां आतां एज कांय उणी न्ही सन्नान खंयची कोणेय टीम येवच्या तयार नाची आमी 70 वर्साचे जाल्यार आमकां उल्हास जावन आमी करताचे तशें प्रकाश नायक मामा आसा तांकां एज जाला तशी सुरेश भट मामा आसा आमगेलो 70 अबाव 70चे आसूचे जाल्यार आमकां एक ह्यांतू एक या म्हणटा मन एक आनंद येता ताजे कितें आमी भागवहिसून हें करता आसाची इतले प्राय जाल्यार ओडना भितर एक उमेद आसा म्हूण जाल्यार इतले व्हड वेदींतू चंदुकोरनूय एक प्रदर्शन दिवेत म्हणून आमगेल्या निर्णायक आनी महानिर्णायक तांणी सांगिल्लें आसा त्या विश्वनाथ भट टिमाक एक चंद्रिते तांणी त्या घेतला म्हूण लेखता आसाची आमकां इतले वेळ बैसून ह्या सगळे संचिकेंतू एक लायक विचार सांगून दिलेला आमगेले महानिर्णायक जावन अशे कासरगोडू चिन्ना तांकांय आमी धन्यवाद देव बरें करो म्हण सांगताची तशीच आमगेलो तशे दोन निर्णायक एक सतीश नायक सतीश अण्णा तुमकांय मस्त थँक्स मस्त धन्यवाद तशीच आमगेलो हेनरी डिसिलो माम तांकांय देव बरें करो म्हण सांगून तशीच आज सगळो दिवस आमगेलो बैसून अशे डॉक्टर जगदीश पैमाम तुमकांय धन्यवाद देव बरें करो म्हण सांगताची तुमी इतले वेळ पळयलेले कार्यक्रम कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी नम टीव्ही संघात मेळून करता जाल्यार सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2 हाका हॉट रितीन आमकां सहकार दिला आमकां एक शक्ती दिला अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आनी कार्यक्रमाक आमगेलो आयडियल आयस्क्रीम तशीच भद्रावतीच्या संतोष राईस 2 स्टार तशीच आमगेलो लव मार्क्स ब्युटी सोप आनी कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट आनी टूथब्रश आनी आमगेलो तशा 1000 लायट्स आनी अमृत नोनी तांकां पुर्णाकाय देव बरें करो म्हणटाची आमगेल्या ए आसयाच्या प्रति संचीक तुमी पळयत येयाची विसर नाकाची सन प्रिमियम ए आसया सीझन 2 कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी नम टीव्ही संघात मेळून सूर करता आसाची सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2 आमकां पवर दिला शक्ती दिला अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 तशीच तोंडा उद्दा येता कसं म्हणटाना आयडियल आयस्क्रीम जावका जाल्यार जेवणाक लायक तंदूलो संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार तशीच दान घशाक ब्रश पेस्ट जावका नवे कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश आनी लव मार्क्स चंदिस्का नवे लव मार्क्स ब्युटी सोप आनी 1000 लायट्स आनी अमृत नोनी आरोग्य खातीर जावका म्हण सांगताची आत्ता तुमगेल मुखारी एक तंड येता एक पंगड येता हांगेल कसले कॉन्सेप्ट आनी कसं हांसयताची म्हूण सांगता फस्ट त्या मागीर तांगेल तंडा नांव सांगया हसया सीझन